आयज व्हड कुशालकायेन बरोवन हांव रोमेला म्हज्या भावाक रिचर्डाक आनी म्हजे उणेक पाजियाक पोरपी दितां ह्या तुमच्या कुशालकायेक दिसा. आयज देवाक तुमच्या सांगाता दवरून आनी याज्ञीक भावाक भास दिवन 2 काळजां एक केलें जोडून हो 7वो साक्रामेंत काजाराचो. तशेंच म्हजी पोरपी तुमच्या दोगांयच्या आवय बापायंक. आयज तांकांच लागून हो संवसाराचो उजवाड पळयला. तांणी वायट बरें सोंसून आनी बरें मार्गदर्शन दिवन तुमच्या जिविताची वाड केल्या. हेच तुमचे बरे गूण तुमी एकामेका सोबें पळोवन एकामेकाक मानून घेवन 2 काळजांचो आनी 2 गोरब्यांचो एकवट केला. तर आयज पाजियाचो बापूय आनी ताचो भाव तशेंच आमचो भाव रेमी आमचे मदें ना. बापा सोशी रावन सोबार बेसांवां तुमचेर मागतात आसतले. चलत्या परिस्थिती लागून हांव दिश्टीन पयस आसां पूण काळजांनी आनी मनांनी तुमच्या सांगातूच आसल्या पोरी. हांव हांगा हाजीर आसल्या म्हज्या सोयऱ्यांक दायरांक इश्ट मित्रां आनी देखपाच्या नांवान तुमकां सोबार देणी आनी बेसांवां आंवडेतां. तुमी आयज रोयलो तो एकवटाचो रूख मोगान आनी शेकगुणांनी आनी देव मोगान शिंपून वयर काडून आनी देवान आपल्या आशिर्वादान रुखाची वाड करून आनी बरीं फळां दिवन हो तुमचो घोराबो खुशाल आनी पोरजोळीत जावूं हेच म्हजें आंवडें. म्हज्या आनी म्हज्या पतीच्या नांवान तुमकां दोगांयकूय लांब आनी खुशाल काजारी जिवीत आंवडेतां. Cheers and I wish you a happy married life. Enjoy the evening.